नमस्कार गोवे प्रुडंट खबरो। मेन मायनिंग केशीत एफआयआरचे वैधतेचो प्रश्न शहा आयोगाच्या अहवालाक धरून मिनेराचेर कारवाय करचे ना म्हूण कोर्टाक सांगूनय आयोगाच्या रिपोर्टावेल्यान एफआयआर सरकाराचेर सुप्रीम कोर्टात धांवपाची पाळी। 58 ते 62% ग्रेडीचे निर्गत मिनावेली एक्सपोर्ट ड्युटी 30% वेल्यान उणे वा शून्य करपाचेर चल्ला विचार। समितीच्या रिपोर्टा उपरांत निर्णय। फिमी म्हणटा निर्गत ड्युटीच नाका। विदेशी ई कॉमर्स कंपन्यांकडेन स्पर्धा करूंक मोदी सरकार करता नवे पोर्टल। मेक इन इंडिया उपरांत सर्व द वर्ल्ड बाय इंडियाचेर नवो उपक्रम। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू उलयलो प्रुडंटाकडेन। म्हादय खातीर गोंयचे 21 एनजीओ एकठांय। पर्रीकारान म्हादयचें उदक कर्नाटकाक दिवपा विशीं बरयल्ल्या पत्राक हरकत। एक्टिविस्टांच्यो आतां गोंयभर मिटिंगो। सयांची मोहीम। नव्या वर्साचे पयले दिसा सावन गोंया भायल्या पेशंटांक जीएमसी सयत 4 सरकारी हॉस्पिटलांनी उपचारांक पैसे। गोंयकारांक वळखपत्र सक्ती। केस पेपराची फी दोबरात। जीएसआयडीसीन होणा पेडण्या वाळपय शिरोडा बस स्टँड घाले बांदून कारभार अर्धवट। पेडण्या बस स्टँड पुराय जाग्यार पड मेरेन ताब्यांत घेवंक कदंबना तयार। बस स्टँड हुमकळे। आणि एफसी गोवा मुखार नव्या वर्साचे सुरवातीक 4 दिसां भितर 2 मॅची खेळपाचें आव्हान। मंगळारा चल्ले कोलकाता, शेनवारा नॉर्थ इस्टा आड। मेन मायनिंग केशींत घाल्ले एफआयआरचे वैधतेचो प्रश्न उपरासला। सरकाराक ताचेर नेमक्या कांयच खबर ना। आयएनओ ट्रेडर फिलिप जॅकबान एफआयआरचे वैधतेक आव्हान दिलां। शहा आयोगान रिपोर्ट दिवचे पयलीं मिनेराची बाजू आयकली ना। ह्या रिपोर्टा प्रमाण कारवाय जावची ना म्हूण सरकारान सुप्रीम कोर्टाक सांगिल्लें। मात एफआयआर घाला तो आयोगाच्या अहवालाक धरूनच। मायनिंग एसआयटी करून 5 वर्सां तपास चल्ला। आतां सल्ला मसलतीक सुप्रीम कोर्टात धांवपाची सरकाराचेर पाळी। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। एसआयटी मायन्सान मुखेल मायनिंग केशीचे चार्जशीट जवळ तयार केला, पूण एक मोठो प्रश्न तांची फाट सोडिना। मेन मायनिंग केशींतलो एफआयआर नंबर 15 ऑफ 2013 वैध आसा काय ना हो मोठो प्रश्न। आयएनओ ट्रेडर फिलिप जॅकबान ह्या प्रश्नाचेर घाल्ली याचिका हायकोर्टान दाखल करून घेतल्या उपरांत एफआयआरच्या वैधतेच्या प्रश्नान तकली वयर काडल्या। शहा आयोगाच्या रिपोर्टाच्या आदारान खंयचेच मायनिंग लीज होल्डराचेर कारवाय करचे ना म्हूण गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टाक सांगिल्लें। पूण मायन्स डायरेक्टर प्रसन्न आचार्याच्या कागाळी वेल्यान दाखल केल्लो एफआयआर नंबर 15 ऑफ 2013 जस्टीस शहा कमिशनाच्या रिपोर्टाचेरूच म्हूण फिलिप जॅकबान आव्हान याचिकेत हायकोर्टा मुखार दावो केला। चार्जशीट फायल करचे पयलीं सुप्रीम कोर्टाकडच्यान एफआयआरचे वैधते विशीं स्पश्टीकरण घेवंक जाय अशें आतां एसआयटी मायन्स आनी फिर्यादी पक्षाक दिसता। कायदेशीर गजाली विशीं तांणी सरकाराक सांगलां। ताका लागून सरकार आतां प्रस्न उपरासले उपरांत मेन मायनिंग केशीच्या एफआयआरा विशीं सल्ला मसलतीक सुप्रीम कोर्टात वचूंक शकता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। निर्गत जावपी मिनाची आनीक गटवारी करून 58 ते 62% ग्रेडीच्या मिनावेली एक्सपोर्ट ड्युटी सरकार 30% वेल्यान उणे वा शून्य करपाची शक्यताय केंद्रीय सुत्रां उक्तायतात। मिनावेल्या एक्सपोर्ट ड्युटी विशीं अभ्यास करूंक मंत्रालयान नेमिल्ले समितीचो रिपोर्ट येवपाचो आसा। तरीकय ते दिशेन विचार चल्ला। मिनेराची संघटना फिमी म्हणटा ग्रेड कितली आसूं मिनाचेर निर्गत ड्युटी नाकाच। केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली फेब्रुवारात अर्थसंकल्प मांडपाचे आसात। तो मेरेन निर्गत ड्युटी अभ्यास समितीचो रिपोर्ट आयलो जाल्यार शिफारशींचेर विचार जावं येता। आंतरराष्ट्रीय मार्केटात सध्या मिनाच्या दरांची कापाकापी। स्पर्धात्मकते खातीर मीन उद्देग निर्गत ड्युटी पुराय रद्द करची म्हूण मागता, जाल्यार स्टील उद्देग देशी मीन देशी उद्देगांक मेळचे म्हूण भारतांतल्या मीन निर्गतीचेर जाता तितले निर्बंध घालचे म्हूण मागता। हाचेर अर्थ मंत्रालय मदलो मार्ग काडपाक मिनाचे ग्रेडीचे आनीक वर्गीकरण करपाक शकता अशें सुत्रां सांगतात। 58 ते 62 असो वेगळ्या वर्गवारीचो विचार चल्ला।
तितल्या ग्रेडी मेरेन घडये निर्गत ड्युटी नासतली वा सद्याच्या 30% वेल्यान उणें जातली। सध्या 58% मेरेन ग्रेडी वेले मिनाचेर निर्गत ड्युटी ना, ताचे वयर ग्रेडीच्या मिनाचेर 30% निर्गत ड्युटी। विदेशी मीन आयातदार सध्या 63.5 ग्रेडीचे मीन सोदतात। 58% ग्रेडीचे मिनाक हालीं मागणी ना आनी फिमीचे कोतान 30% ड्युटी निर्गत करप ट्रेडरांक आनी मिनेरांकूय परवडना। असले लो ग्रेड मीन सध्या भारतात तुंबला। फिमी म्हणटा ग्रेड कितली आसूं मीन निर्गतीचेर ड्युटी नाकाच। प्रपोजल असो घातला की नॉट ओनली गोवा ईस्ट कोस्ट इंडियाक सुद्धा आणि आमच्या NMDCन सुद्धा अशें जाला की 58+ फायन्स एकदम जमा झाल्या, कारण की ताजेर 30% एक्सपोर्ट ड्युटी असल्या कारणान एक्सपोर्टाक वतना ती जमा जाता। आता जाता कितें एक्सट्रॅक्शन करता पळय लम्स जे आसा पळय ते लोकल स्टील प्लांटाक वता आणि फायन्स वापरपाचे तांचे कडेन इतके यंत्र ना अजून, सो ते फायन्स जमा जाता आणि जेन्ना माल काडटलो पळय लंपी तेन्ना फायन्सूय येता बराबर। सो आता ऑल ओव्हर इंडिया निदान एक 60 मिलियन टन प्लस 58चे फायन्स जमा झाल्या। सो एज ए कॉन्सिक्वन्स इंडस्ट्रीयल रिक्वेस्ट करा सरकाराक जेपर्यंत इंडियन स्टील प्लांट ते फायन्स लिफ्ट करू शकना ती एक्सपोर्ट ड्युटी काडची आणि एक्सपोर्ट मार्केटान प्राइस कमी आसा, ते 30% एक्सपोर्ट ड्युटी जर धरून बसले जाल्यार हे फायन जमा जातले। दुसरी गोष्ट अशी जाल्या की हे फायन स्टोरेज करपाक जावना, खास करून गोंया, कारण की लिजा भितर तू स्टोर करपाक करतलो जाल्यार तुजे ब्लॉक जाता अकाउंट। सो आता हे फायन दवरचे जाल्यार खंय दवरचे, ते पेक्षा जर आमकां हे रिलीफ दिलो एक्सपोर्ट ड्युटीक जाल्यार ते एक्सपोर्ट तरी करू शकतले आणि ती प्रॉब्लेम हे करूं येता, बायपास करूं येता। आता पळोवया सरकाराचे कशे विचार येता ते। हातूंतच गोंयचे मिनेर आनी ट्रेडरांची सापूज हालत। अंदू मीन निर्गत 76% पडल्या। गोंयांत 20 मिलियन टनांचे वर्सुकी कॅपिंग आसूनय 8 मिलियन टना वयर निर्गत जाल्ली ना। गोंयच्या लो ग्रेड मिनांक देशी स्टील उद्देगांनी मागणी ना, म्हूण अजून मेरेन गोंयांत नव्या सिजनांत मायनिंग सारखे सुरू जाल्ले ना। येता ते केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री मीन उद्देगाक ही थाकाय दिता काय देशी स्टील उद्देगाचो विचार करता ताचेर गोंयच्या मायनिंगाचो फुडार। अर्थ मंत्रालयान अजून मेरेन तरी कसलेच संकेत दिल्ले नात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गिव ए कमर्शियल ब्रेक।